नमस्कार भुरग्यांनो, एक्सेल ट्युशन या चॅनलान तुमकां माय मोगाचो येवकार। आमी ह्या व्हिडिओन इयत्ता 7वीच्या नवीन पाठ्यपुस्तकातील 6वो धडो गुल्लू आणि नरकासूर या धड्यातील व्हडले प्रश्न जाप एक्सरसाइज सॉल्व करतले। या धड्याचे वाचन आणि एक्सप्लेनेशन व्हिडिओ ऑलरेडी अपलोड आसा, तर तुम्ही वचून पळोवंक शकता। जर तुमकां आमचे कंटेंट आवडले जाल्यार जरूर सबस्क्राइब, शेअर आणि लाईक करात आणि कमेंट करून सांगा तुमकां खंयचो आनी धडो जाय जाल्यार किंवा कविता वाचन जाय तर सुरू करूया। भुरग्यांनो, तुमकां रिक्वेस्ट आसा की व्हिडिओ पुराय पळयात, मदीं स्किप करूं नका। तर आता आमी सुरू करूया। अभ्यास क्रमांक सुरवातीक आसा उतराचे अर्थ। कुयदाद, जतनाय, काळजी। दुसरो थोकेतप म्हटल्यार तुस्त करप। तिसरे थापतरप, थातरप म्हटल्यार समजावप। चौथो क्षमता म्हटल्यार ताक आणि पांचवो चोबो म्हटल्यार पाटलो। वाक्प्रचार। पहिलो कानखिळीक बसप, कानचे पडदे बसप वा आयकपाची क्षमता उणी जावप। दुसरो पडिल्ली तोंडां पळोवप, दुखी तोंडां पळोवप। तिसरो दोळे लागप, न्हीद लागप। चौथो नाका पुरो जावप, त्रास जावप। आता चिंतून बऱ्यात। आता फुडें तुमकां प्रश्न दिसतात, त्याच्या वयर आमी चिंतून ह्या धड्यान कितें आसा ते पळोवन बरोवपाचे आसात। तर आरवान सुण्या पेट्याक कितें खावपाक दिले? जाप आसा, आरवान सुण्या पेट्याक पावाक कुडको खावपाक दिलो। दुसरो प्रश्न, परीन सामवीक आपल्यागेर कित्याक आपयले? आसा, उदकांत फुगत दवरिल्ल्या कागदाच्या लगद्याचो मुखवटो करपाक परीन सान्वीक आपल्यागेर आपयले। तिसरो प्रश्न, आरवाच्या घरा कडेन कसली तयारी चलताली? तिसरे जाप, आरवाच्या घरा कडेन दिवाळी खातीर नरकासूर तयार करपाची तयारी चलताली। चौथो प्रश्न, फोगाच्या आवाजान सुण्याक कसले त्रास जातात? चौथो जाप, सुण्याची आयकुपाची क्षमता मनशा परस खूब पटींनी चड आसता। फोगाच्या आवाजान ताची कानखिळी लेगीत बसता, ताच्या कानाक त्रास जाता आणि ती भिवून आडावेडा धांवता। पांचवो प्रश्न, कथेंतल्यान आमकां कसली शिकवण मेळटा? पांचवो जाप आसा, ह्या कथेंतल्यान आमकां मुख्या प्राण्याचेर मोग करपाचो, ताची दया करपाची, तशेंच पर्यावरणाक आनी प्राण्यांक त्रास करिनासतना परबो मनोवपाची शिकवण मेळटा। उरफाटीं उतरां आतां आमी पळोवयात। पयली फर्स्ट आसा नेटान, उरफाटो उतर आसा हेचो चौकासायेन। दुसरो भायर भितर। तिसरो फाटल्यान फुडल्यान आणि चौथो याद हेचो उरफाटी आसा विसर। रित्यो सुवाती बरात। पयलो प्रश्न, डॅश 8च दीस उरिल्ले। हेचे जाप आसा, दिवाळेक 8च दीस उरिल्ले। दुसरो प्रश्न, दोगांयनी डॅश थांबयल्यो। दोगांयनी सायकली थांबयल्यो। तिसरे, म्हाज्या टिफिनांत डॅश आसा। म्हज्या टिफिनांत पाव आसा। चौथो प्रश्न, तो खोशयेन डॅश सयत शेपडी हालयत आरवाक चाटूंक लागलो। जाप आसा, तो खोशेन भेंड सयत शेपडी हालयत आरवाक चाटूंक लागलो। पांचवो प्रश्न, गुल्लूक पळोवन आयुश्याक तर डॅश जाल्ले। गुल्लूक पळोवन आयुश्याक तर अजापच जाल्ले। सहावो प्रश्न, गुल्लू फोलीची डॅश घेवन भरभर नाचतालो। गुल्लू फोलीची रिबीनां घेवन भरभर नाचतालो। आयुश्यान बडोवपाक 2 डॅश आनी डॅश हाडिल्ल्यो। आयुश्यान बडोवपाक 2 डबे आनी बडयो हाडल्यो। आठवो प्रश्न, डबे बडोवन आयुश्याले हात डॅश जाल्ले। डबे बडोवन आयुश्याचे हात तांबडे जाल्ले।
सकयल दिल्लो उतरां पुजो वापरून योग्य वाक्या घड्यात. पयलो गुल्लू, आरव आणि आदार. हेचे वाक्य जातले आरवान गुल्लूक आदार दिल्लो. पुजो आसा आयुष उदक दिल्ले. हेचं योग्य वाक्य आसा आयुष्यान गुल्लूक उदक दिल्ले. आता आम्ही वाक्याचो योग्य क्रम लायत. म्हटल्यार हे वाक्य दिल्ले आसा ते एका सिक्वेन्सान आमकां लावूंक जाय. तर पयलो वाक्य आसा आरव आनी आयुष शाळेंतल्यान घरा परतले. दुसरो शेवटी तो खाटी पोंदा सापडलो. तिसरो वारवान पाव दिलो, आयुष्यान उदक दिले. चौथो भुरग्यांनी नरकासूर तयार केलो. पांचवो फांतोडेर नरकासूर लायलो. सहावो वाक्य गुल्लू ताचो इश्ट जालो. सातवो गुल्लू आवाजाक भियेलो. आठवो वाटेर ताका सुन्या पेटो दिसलो. प्रश्नाचे आता आमी जाप पळोवया. आरव आनी आयुष शाळेंतल्यान घरा परतले. आठवो वाटेर ताका सुन्या पेटो दिसलो. थर्ड आरवान पाव दिलो, आयुष्यान उदक दिले. सवो गुल्लू ताचो इश्ट जालो. चौथो भुरग्यांनी नरकासूर तयार केलो. पांचवो फांतोडेर नरकासूर लासयलो. सातवो गुल्लू आवाजाक भियेल्लो आनी दुसरो शेवटी तो खाटी पोंदा सापडलो. आता आमी विशेषण वळखा हे पळयतले. दर एका वाक्यात विशेषण लिपला ताका वर्तुळ करात. आता ही जी वाक्या दिली आसा तितून एक विशेषण आमकां सोदून तेका आमी रावंड करूंक जाय. तर पयले वाक्य आसा तानेल्लो पेटो उदक पिवपाक लागलो. आता हितून विशेषण आमकां कितें दिसता, तानेल्लो, तेका आमी वर्तुळ काडपाचो. दुसरो आयुष्यान बडोवपाक 2 डबे आनी बडयो हाडल्यो. तर हितून विशेषण म्हटल्यार 2 जातले. तिसरे दिवाळेक 8च दीस उरिल्ले. हेतून आमकां विशेषण 8च मेळटा. चौथो कुकुल्लो सुणो गेटी कडेन उबो आशिल्लो. हेतून विशेषण आसा कुकुल्लो. पांचवो नरकासुराच्या हातांत व्हडले भांगरा कडेन आसले. ह्या वाक्यान विशेषण आसा व्हडले. विशेषण घालून वाक्या पुराय करात. पयलो प्रश्न डॅश रुपया दिवन संचयिकेंत खातें उगडूं येता. 100 रुपया दिवन संचयिकेंत खातें उगडूं येता. बाटली भरपाक डॅश उदक जाय. बाटली भरपाक थोडें उदक जाय. तिसरो प्रश्न डॅश न्हंयेत एक मानगें आशिल्लें. व्हडल्या न्हंयेत एक मानगें आशिल्लें. चौथो प्रश्न डॅश माती झाडाक पोसवण दिता. काळी माती झाडाक पोसवण दिता. पांचवो म्हजे कडेन डॅश पेन आसा. म्हाज्या कडेन एक पेन आसा. कंसात दिल्ले योग्य विशेषण वळखून रित्ते जागे भरात. कंसात 4 शब्द दिला. थोडे 5 खूब चड. आता जे सकयल वाक्यात रित्ते जागे आसा ते आमी ह्या कंसातले शब्द वापर करून बरोवपाचे आसा. पयलो वाक्य बाजारात डॅश गर्दी आसा. हेचो जाप आसा बाजारात खूब गर्दी आसा. दुसरो वाक्य डॅश विद्यार्थी गणित सहजपणान सोडयतात. थोडे विद्यार्थी गणित सहजपणान सोडयतात. तिसरे प्रश्न दुधात डॅश साकर घालची न्हय. हेचे जाप आसा दुधात चड साकर घालची न्हय. चौथे वाक्य डॅश सुकणीं मळबांत उडटालीं. हेचे जाप आसा 5 सुकणीं मळबांत उडटालीं. आता हो फुडलो प्रश्न पळोवया. पाठांत आयिल्लीं कांय विशेषणां सोडून काडून बरयात. तर ही तुमकां एक एक्टिविटी कशी आसा की ज्या पाठांतील गुल्लू आनी नरकासूर हेतूंतले विशेषण वळखून तुमकां बरोवंक जाय. पाठांतले काही विशेषण आसा वांकडी तिकडी, काळ्या तांबड्या तिरशें, खोशेन, एक उबी आडवी, 2 मोठ्या पोंद्या. आता फुडलो प्रश्न पळोवया. सकयल दिल्ल्या वाक्यातील क्रियापदां सोदून काडात. पयलो दोगांयनी सायकली थांबयल्ल्यो. आता हितून थांबयल्ल्यो हे क्रियापद आसा. दुसरो 4क सुमार आंगणात आरवल्ले इश्ट जमले. जमले हे क्रियापद आसा. तिसरो ताका थारता म्हटल्यार नाका पुरो जाताले. जाताले हे क्रियापद आसा. चौथो सगळ्यांनी बागोवन खाटी पोंदा पळयले. पळयले हे क्रियापद आसा.
पाठात आयली काय क्रियापदा शोधून काढून त्या क्रियापदाचो वाक्यात उपयोग करात. पाठांतले थोडे क्रियापद आसा. घेतल्यो, उरिल्ले, केल्लो, थांबयल्यो, खावयल्यो, रावलो, पावलो, लिपलो, उठली, आड्डतालो. फुडलो आसा पाठाचे प्रकट वाचन करात. टीप: कांय राज्यांनी फोग लावपाक बंदी आसा. व्हिडिओ पुराय पळयल्या खातीर धन्यवाद. आणि तुमकां आमच्या चॅनलाचे कंटेंट आवडले असल्यार जरूर लायक, शेअर, सबस्क्राईब करात आणि कमेंट करात तुमकां आनी खंयचे व्हिडिओ जाय जाल्यार. थँक्स फॉर वॉचिंग.